कितलीशी वर्सां जाली जी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जो मेन विशय आसलेलो आमचो तुमकां सगळ्यांक उगडास येता आसतलो जेन्ना पयले फावट लँडस्लायड जाले तारीवाड्याचेर आनी तेन्ना कितलींशी लोकांची घरां त्या लँडस्लायडा भितर डॅमेज जाली, घरां व्हांवून गेली. तेजे उपरांत फर्स्ट टायम गव्हर्मेंटान तेन्ना तांकां रिहॅबिलिट करपाचें म्हणून एक डिसिजन घेतलें आनी तारीवाड्यार तांकां रिहॅबिलिट केलें. तेजे उपरांत जो आमचो नॅशनल हायवे जो ब्रीज जाला आतां तेजे लागून बायणा एरियेनसून तो ब्रीज गेल्या कारणान कितलींशीं लोकांची घरां गेली तेन्ना आनी तेन्ना तांकां रिहॅबिलिट करपाक लागून GRB कॉलनी थंयसर स्थापन केली. आनी आयज मोर दॅन 25 इयर्स जाले ते लोक थंय रावता. आनी आयज जेन्ना जेन्ना हांव ते एरियेन वयता स्पेशली GRB एरिया तारीवाड्यार जाल्यार त्या लोकांचो सदांच खुबशे विशय आसता. कित्याक आमी पयला कितें तांकां थंय सदांच मेजर इशू आसलो म्हणटा सिरवेजीचो इशू आसलो जो इतली एवरी टायम ते सिरवेज ओवरफ्लो जावप. थंयसर रस्ते नासले, बिल्डिंगेक पेंट केल्लेले नासले, लायट स्ट्रीट लायट्स नासली. सो हे विशय खुबशे विशय तेंचे आसलेले आनी मेजर इशू म्हणटा तेंचो आसलेलो म्हणटा तो एक उदकाचो आनी दुसरो म्हणटा ती घरां आसा ती खंय तरी आपल्या नांवार करची म्हणून गव्हर्मेंटान. कित्याक आतां 25 वर्सां जाल्या नंतर केन्नाच कोणें त्या विशयाचेर केन्ना लक्ष घालूं नासलें आमचे मुर्मुगांव. आनी त्या प्रमाणे आमी कंटिन्युअसली फॉलो अप करतालो आनी कंटिन्युअसली आमी चॅरमॅन जो रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चॅरमॅन आसा श्री राजेश फळदेसाय जो म्हाजो फ्रेंड आसा, कुमारजुचो आमदार आसा, ताका सुद्दां हांवें GRB कॉलनीन हाडलेलो, लोकांचे इश्यूज तेजे फुड्यान दवरलेले आनी तेणेन सुद्दां पर्सनली सगळे इन्स्पेक्ट करून पळयलेले आनी तेजे लागून ताका आमी त्या टायमाचेर मेमोरंडम दिलेलो 18/10/2023 आनी तेजे उपरांत आमी CMाक मेमोरंडम दिलेलो हांवें डेटेड 1 मे 2024. सो अशें कंटिन्युअस जेन्ना आमी फॉलो अप करपाक लागले तेजे कडेन ते सगळे आमी इश्यूज घातलेले. मेंटेनन्स ऑफ द बिल्डींग ब्लॉक्स युनिट, मागीर सिरवेज लायन नेटवर्क, मागीर वॉटर रिक्वायरमेंट, प्रोवायडींग सेक्युरिटी सर्वीस, रिडक्शन इन रेंट फॉर द युनिट आनी ओनरशीप ऑफ द युनिट. सो हे अशे आमी पॉयंट्स करून तांकां दिले. आतां हेजे भितरले ऑलमोस्ट आमचे 90% काम जाल्लेलें आसा. सिरवेजीचे लायन फूल फ्लॅश कंप्लीट जाल्लेले आसा. ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट जाल्लेलें आसा. आमचे थोडे GRBचे लोकूय आसा वांगडा तेवूय सांगतले. प्रोवायडींग सेक्युरिटी सर्विसीस हेवूय पयर आमचे एक्सेप्ट जाल्लेले आसा. आतां GRB भितर सगळे सेक्युरिटी गार्ड्स थंयसर आसतले हू वील टेक केअर ऑफ द न्यूसन्स. जे न्यूसन्स थंय चल्ला पळय तेजे केअर घेवपाक लागून सेक्युरिटी गार्डाच्यो हे जाल्लेले. रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर युनिट हो एक सेपरेट इशू आसा तेवूय आमी घातलेले आसा. ओनरशीप ऑफ युनिट हो जो मेन आसलेलो पळय जो ओनरशीप जे इतली वर्सां ते लोक रावता आयज थंयसर कितेंय काम करतले कितेंय थंयसर रिपेरींग करतले जाल्यार GRBचें परमिशन घेवचें पडटलें. सो तेज्या लागून आयज हांवें रिक्वेस्ट करून आयज जी काल 98 बोर्ड मिटींग जाली रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची आनी तेजे भितर हो जेन्ना प्रपोजल येयलो जाल्यार तेंच्यांनी तो हो प्रपोजल आख्ख्या गोंया भितर लागता जाल्यार तो फक्त मुर्मुगांव लागता आनी खंयसरूच लागना. सो हो टोटल जो फॉलो अप करून घेतलो हांवें आनी तेज्या लागून हांव खूब 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 मनानसून धन्यवाद म्हणटा आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चॅरमॅन बाब राजेश फळदेसाय तेंच्यांनी एक हिस्टॉरीक डिसिजन घेतलेलें आसा. कित्याक हांव हिस्टॉरीक कितें म्हणटा कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल एक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी इतले व्हडले युनिट्स जे आसा ते खंयच्या मनशाचेर ट्रान्सफर करून दिवपाक लागून. सो आतां हे डिसिजन ऑलरेडी बोर्डान काल जाल्लेलें आसा. तेज्या लागून हांव तांचो खूब आभारी आसा. GRB कॉलनीचो थँक्स म्हणटा आमचे MLA की 15 वर्सां ते पेंडींग आसलेलें काम ते कोणें आज पासून करूंक ना. ते भाईन करून दाखयलें की आमी खुशी भोगता की जे धाकटे धाकटे काम आमचे GRBचे ते सर करून घेतल्या. फ्रीज आतां हालीं तर सिवरेजीचें काम आसा ते आमचे 90% जालेले आसा. आनी ओनरशिपाचे आसा जे आमच्या CMान आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले की करून दितलो म्हणून ते सुद्दां सरान एफर्ट घालून करून घेतलेले आसा. आनी हांव सगळे GRB कॉलनीसून सराक थँक्यू म्हणटा आनी रिहॅबिलिटेशन बोर्ड चॅरमॅनाक थँक्यू म्हणटा आनी आमचो गोंयच्या CMाक थँक्यू म्हणटा. आनी थँक्यू सो मच सर जे तुमी जे प्रॉमीस केले ते करून दाखयता तुमी. म्हणजे लाडके आमदार मुरगांवचे श्री संकल्प आमोणकरान म्हणलेलें आसा एक इट्स अ लँडमार्क डिसिजन आनी हिस्टॉरीक डिसिजन आज घडलेलें आसा. म्हाका दिसता एक अशक्य बाब ही शक्य जाल्ली आसा. हें जे डिसिजन आसा इट्स अ वेलकम डिसिजन आनी दीस इज ऑल्सो बिकॉज कंटिन्युअस फॉलो अप ऑफ द आमचे आमदाराचे फॉलो अप आमचे श्री राजेश फळदेसाय आनी आमचे ऑनरेबल CM आमचे ऑनरेबल MLA राजेश फळदेसाय ऑनरेबल CM श्री प्रमोद सावंत यांच्या अथक प्रयत्नान हे आमचे निश्चय जाल्लो आसा.
म्हाका दिसता दीस इज गोइंग टू मेक द पीपल ऑफ GRB सेल्फ सफिशियंट. तांकां आपल्या बद्दल एक आतां गर्व जातलो की आपल्या बरोबर रावता ते आपल्या नांवार जावपाचें आसा. तशेंच आमी लास्ट टायम जेन्ना 2023 ती एक मिटींग घडोवन हाडलेली तेन्ना श्री आमचे ऑनरेबल MLA कुंभारजुंवेचे श्री राजेश फळदेसाय हे मुद्दामून आयिल्ले आनी आमी तें इन्स्पेक्शन करून घेतलेलें. फूल आमदार आशिल्ले सगळे आयिल्ले आनी तेन्ना खूब अशें आमकां त्रुटी दिसल्यो. द स्टोरेज लायन वॉज नॉट प्रॉपर, द बिल्डींग वॉज इन अ व्हेरी पेथेटीक कंडिशन. आनी म्हाका दिसता असो डिसिजन जाल्ल्या कारणान ती सगळी GRB कॉलनी जी आसा ती इम्प्रुवायज जातली. आनी म्हाका दिसता अशेंच हे लोकांची जे मनान जी भीती आशिल्ली की केन्ना ते बिल्डींग पडटा काय, कसली रोगराई पसरता काय, ही भीती तांची आतां मनांतल्यान वतली. आनी म्हाका दिसता एक आनंददायी सिच्युएशन अशें मुरगांवान जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता एक व्हडलें एक डिसिजन आमचे श्री संकल्पभाई आमोणकर यांच्या नेतृत्वा खाली घडलेलें आसा. आनी म्हाका दिसता अशेंच ही उदरगत ही मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जावची अशी हांव देवा कडेन मागणी.